नमस्कार आणि येवकार तुमकां शियाळ्या अधिवेशनाचो दुसरो दीस आणि ह्या दुसऱ्या दिसाक खऱ्या अर्थान असेंब्लीची सुरवात जाली। पयले दिसाक जालें राज्यपालाचें अभिभाशण आणि दुसऱ्या दिसा सावन क्वेश्चन अवर जावन सुरू जाता आणि त्याच निमतान आमचे हांगा सुरू जाता ब्रेक अवर। आणि ह्या ब्रेक अवरांक आमी सदांच आदल्या दिसाचो म्हत्वाचो प्रश्न चर्चेक घेतात आणि काल जालें सोमाराक 31 जानेवारीक राज्यपालाचें अभिभाशण गव्हर्नर्स एड्रेस आणि ह्या गव्हर्नर्स एड्रेसाच्या संदर्भात उलोवपा खातीर आणि चर्चा करपा खातीर हांगा आमचे कडेन दोन मानेस्त आसात। तातले पयले आसात गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस आणि म्हणयारे श्री विष्णू वाघ आणि दुसरे आमचे बरोबर हांगा आसात श्री गोविंद पर्वतकर जे जावन आसात भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय राज्याचे सरचिटणीस। तुमकां दोगांयकय आमच्या आयच्या ब्रेक अवरा भितर येवकार। आणि आमी पयली सुरवात करुया। काल मनोहर पर्रीकारान म्हणलें की आपल्याक अक्षरशः न्हीद येताली राज्यपालाचें अभिभाशण वाचतना आनीक तातूंत भितर खास कांय ना म्हणून कळ्ळें न्ही। आनी नॉर्मली राज्यपालाचें अभिभाशण हें सदांच गव्हर्नराचें प्रोग्रेस कार्ड आसता। सो त्या हातूंतल्यान विरोधी पक्ष म्हणटा तातूंत अक्षरशः कांय ना आनी तुमी तर व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली क्लेम करतात। मनोहर पर्रीकर हे जावन आसात ओपोजिशन लिडर आनी राज्यपालाचें अभिभाशण म्हळ्यार कितें आसता। राज्यपालाचें अभिभाशण म्हणजे सरकारान जी कितें प्रगती केल्ली आसा ताजो एक आढावो, सरकार फुडें कितें करतलें ताजें एक दर्शन आनी तेच भशेन सरकारच्या कामगिरीचें प्रतिबिंब। आतां विरोधी पक्षाक हें केन्नाच बरें दिसचें ना, त्यामुळे ते सदांच प्रत्येक अधिवेशनात ते म्हणटात की राज्यपालाच्या अभिभाशणान कांय नासता। पण जर तुमी बारीक निरखून पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें की काल माननीय राज्यपालांनी जें भाशण केलें त्या भाशणांत गोंयच्या गेल्या वर्साभराच्या विकासाचो सगळो हे तांणी वाचिल्लो आसा आनी फुडें आमी कितें करपाचें आसा ताच्या बद्दलूय तांणी एक दिशादर्शक अशें हें दाखोवन दिल्लें आसा। तांणी सांगलें आपल्या भाशणांत सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट अशी आशिल्ली की 2005 2060 बेस धरून जो आमचो ग्रोथ रेट आशिल्लो जो सादारण 9.5 घुटमळटालो तो आतां 12 ओलांडून गेलो, 12.3 जालो आनी ही एक सगळ्यांत मोठी अचिवमेंट ह्या सरकारची। इतले अवती भोवती इतले सगळे घडत आसतना सुद्दां गोंय सारकें ल्हान राज्य आपलो विकासाचो जो हें आसा विकासाचो ग्रोथ आसा तो मेनटेन करपाक शकता न्ही आनी फुडें वता ताज्या भायर गव्हर्नरांनी दाखोवन दिलें की कायदा प्रशासन बाकीचे सगळे सरकारचे वेव्हार हे पारदर्शीपणे चल्ल्यात, बरे तरेन चल्ल्यात आनी ताजे सगळे पडबिंब हे तांच्या हातूंतल्यान उमटना। इवन म्हारगाय जेन्ना पातळी देशभर की कांद्या सारकी वस्तू जेन्ना म्हारग जाली तेन्ना सुद्दां राज्य प्रशासनान झटपट पावलां उबारलीं आनी कांद्याचे दर हांगा मेनटेन करपा खातीर खुबशे उपाय येवजिल्ले। जेन्ना पेट्रोलाचे दर अकस्मात वाडले तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटान स्वता इनिशिएटीव घेतलें, स्वता इनिशिएटीव घेवन ताजे वेलो जो टॅक्स आशिल्लो तो कमी केलो, पण लोकांक ताजी व्हडलीशी झळ लागपाक दिली ना। हे जे स्टेप सगळे सरकारान घेतले ऑफकोर्स ताजे प्रतिबिंब तांच्या भाशणान पडप साहजीक आशिल्लें। आतां हें सगळें पळोवन मनोहर पर्रीकरांक न्हीद येता जाल्यार आमी ताका कांय करपाक शकना। कितें गजाल नॉर्मली जर सरकाराची जर बरे तरेन जर उदरगत चलता आनी सरकार जर करता जायत जाल्यार ऑपोजिशनाक सदां वाज येता आनी मागीर ऑपोजिशन सुसेगाद न्हिदता। पूण सरकार जर चुकीची जर उलयत जायत जाल्यार मागीर खळबळून जागे जाता आनी तिडक मारता। न्हीद कित्याक लागून आयली? सरकाराचें बरें चल्लें म्हणून आयली काय कित्याक लागून? ओपोजिशन ओगी आसा जावं ओपोजिशनाक न्हीद येयली हो जो विशय आसा तो खरोखरच तसो आसा काय प्रगती काय या प्रगती कार्ड जे म्हणटात तुमी प्रोग्रेस कार्ड त्या प्रोग्रेस कार्डान कांय व्हडलें कांय दिसूंकूच ना। तशें पळयत जाल्यार राज्यपालाची स्पीच ही एक म्हणजे खरें म्हटल्यार विद्यार्थ्यांक आमी प्रोग्रेस कार्ड दिता ते शिक्षक दिता। हांगासर जेची परीक्षा घेता पळय तोच स्वताचें रिपोर्ट कार्ड करून ते गव्हर्नरा कडल्यान वाचता। त्यामुळे बेसिकली गव्हर्नराचे स्पीचीक कितें व्हडलो कितें कॉन्स्टिट्युशनल बेस आसा अशें म्हाका तरी दिसना। त्यामुळे ज्या पद्दतीन ती रटाळ आसता तशीच कालची जी स्पीच जाली ती अत्यंत आनीक रटाळ जाल्ली। ती रटाळ इतल्या खातीर जाली की कांय व्हडलो प्रोग्रेस दिसना आनी ह्या स्पीचीच्या पार्श्वभुमीचेर 27 तारखेर आमचे सगळे आमदार 14 आमदार गव्हर्नराक वचून मेळिल्ले आनी तेणी रिक्वेस्ट केल्ली की ज्या पद्दतीन सरकाराचे सगळे लॉ अँड ऑर्डर आसत, भ्रश्टाचार आसत, इलिगल मायनिंग आसत ह्या सगळ्या गजालींचेर तुमच्या स्पीचीन उल्लेख येवचो आनी ती प्रॅक्टिकल जावची। तो जर इतले सगळी विनंती करून गव्हर्नरान तेजेर कांयच दखल घेतली ना
म्हाका तुमकां याद करून दिवचीशी दिसता 25 तारखेर म्हणजे ऑन द ईव ऑफ रिपब्लीक डे राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील हिणी जी स्पीच केली तितून सुद्दां तिणी भ्रष्टाचाराचो उल्लेख केलो. केंद्रान जे 2G स्पेक्ट्रम आसत, मागीर कॉमनवेल्थ गेमीचो भ्रष्टाचार आसत, आतां हालींच परत एकदां बोफोरचें भूत वयर येयलां तो भ्रष्टाचार आसत. भ्रष्टाचाराक कांय सिमाच ना केंद्रान. हो भ्रष्टाचार हो विकासाची गती थांबयता हें तरी स्वता आपल्या स्पिचीन मान्य केलें. त्यामुळे राष्ट्रपतीच्या पावलार पावल दवरून आमच्या गोंयच्या राज्याच्या राज्यपालान जर विरोधकांच्या विनंती प्रमाणे जर हो सगळो उल्लेख केल्लो जाल्यार आमी ती प्रॅक्टिकल स्पीच अशें म्हणून समजूं येताली. पूण ज्या पद्दतीन स्पीचीन कांय स्टॅटिस्टीक येयले, स्टॅटिस्टीक सदांच फसवे आसता. म्हणजे आमचे प्रमोद महाजन एक उदाहरण सदां दिताले. म्हणजे एका रुमान 4 लेडीज जर आसा जाल्यार एकटी प्रेग्नंट आसा जाल्यार द स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट ऑफ दॅट प्रेग्नन्सी इज 1/4 प्रेग्नंट. त्यामुळे ते फसवें आसता सदांच. गोंयांत मायनींग इतल्या प्रमाणान वाडलां आनी ज्या पद्दतीन आमचे जाणटे सदांच म्हणटाले कोळशाक दर येयली म्हणून खंय घराक उजो लायनात, पूण सद्या आमच्या गोंयांकूच उजो लावपाची राजकारण्यांनी सुरवात केल्ली आसा. म्हणजे मांडवी नदींतल्यान आमी जे आयर्न ओर येता ते पळयत जाल्यार हॉरिबल आसा. बार्जांच्यो बार्ज्यो येता, बोटींच्यो बोटी वयता. म्हणजे मायनिंगाक दर येयला, गोंय लासून उडयतात, म्हणजे गोंयकार लुटून उडयतात. तेजो कांय उल्लेख थोड्याच जाणांची इन्कम मायनिंगाक लागून वाडटा, तेजे मागीर प्रोपोर्शनेट ते ग्रोथ रेट बी दिसता. तुमकां सत्य लिपोवन दवरून सगळो रिपोर्ट केला ना ना हातून कांय तथ्य ना तें म्हणटा तूं. आतां मायनिंगाचें उदाहरण दिलें. आतां सद्या हें पळय आसा न्ही, गोवा मिनरल ओर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन, तांचेच जर अहवाल तुमी घेत जाल्यार त्या अहवाला प्रमाणे ह्या वर्सा मेरेन प्रोजेक्शन जें आसा ते पळयत जाल्यार जवळ जवळ 600 कोटी रुपयाचो टर्नओवर हो फक्त आमकां मायनिंगांतल्यान जातलो. आतां मायनिंगाचेर गोंयची इकॉनॉमी बेस्ड आसा हें सत्य काय कोण नाकारूं शकनात. मायनिंग आनी ट्युरिजम ह्या दोनूच सेक्टर आमचे अशें आसा की जाचेर आज टोटल आमची इकॉनॉमी डिपेंड आसा. सो फाल्यां लिगल मायनिंग जो मेरेन जाता तो मेरेन ताका तुमी वायट कशें म्हणटले? लिगल असले जाल्यार मान्य करूं येताले. हांवें जी फिगर सांगला ही सरकारची गोवा मिनरल ओर इल्लीगल मायनिंगाची फिगर्स आमी दिसपट्टी न्यूजपेपरांनी वाचीत आसा. नाही पण हे मिनरल्स असोसिएशनचे एकाच वर्सान 17 सरकार शेवटी कशें आसा, ही स्पीची सरकारान बरोवन दिल्ली आसा. नाही तुम्ही एक वाटच्यान म्हणटात मायनिंग वाडटा, हय, दुसरी वाटच्यान म्हणटा तुमी ती फिगर्स रॉंग आसा म्हणून. फिगर्स वाडिल्लीच दाखयल्यात आनी तुमी म्हणटात मायनिंग वाडटा म्हणून. हाव दी फिगर्स कॅन बी रॉंग? नो, फिगर्स हांव रॉंग अशें म्हणत ना. हांव अशें म्हणटा की हांवें जशें म्हटलें की कोळशाक दर येयला म्हणून घराक उजो लावप जी पद्दत आसा तशी चल्लेली आसा. आतां हांव जेन्ना प्रवास करता 70 हांव खूब फावटी वयता तेन्ना हांव पळयता की होंडा पर्यंत सगळे लाल तांबडे जाल्ले आसा. एकच आतां मातसो होंडा क्रॉस केले की होंडा तांबडे केन्ना नाशिल्ले, होंडाच्यान केन्ना आतांच जाला, हें आतांच चड जाल्लें आसा. इलिगल मायनिंग सुप्रीम कोर्टान जे हांचेर बंदी घाल्ली मायनाचेर ती अजून खंय फक्त 70 सरकारान खंयचेच बंदी घाल्ले खंयचेच मायनिंग सरकारान. तुम्ही अशें म्हणटात की जशें कर्नाटकां भितर रेड्डी ब्रदर्स आनी सगळ्यांच्या मायनिंगांतल्यान कर्नाटकाची वाट लागल्या तशी गोंयची वाट लागल्या म्हणटा तुमी. कर्नाटकान हांव वचूना, हांव गोंयचें उलयतां. गोंयांत ज्या पद्दतीन इल्लीगल मायनिंग सुरू आसा आनी आरोप जाता लोक करप्शनाचेर उलयता आसतना मायनिंग हो विशय पयलो येता. असे प्रश्न आसल्यार सरकार रोखडीच कारवाई करता ताचेर. कारवाई करता फॉर एक्झाम्पल सांगता पयकोळा पयर 1-2 हे आयली पोखलीन आयली, लोकांनी बंद केली, खात्यान जप्त केली, लोकांनी बंद केली, वन खात्यान जप्त केली, वन खात्यान लोक गेले तो भाग वेगळो. लोकांनी आवाज केले उपरांत वन खाते पावले थंय, वन खात्यान वचून ते कार्यकर्ते गेल्ले. त्यामुळे मायनिंगचो विशय जो आसा तो इल्लीगल मायनिंग मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा. आणि इल्लीगल मायनिंग एक वेळ आमी म्हणटा की मायनिंग इज अ इनकम इन गोवा, पूण हांव म्हणटा की गोंयच नश्ट करचे पेक्षा तुमचो अपोज ट्युरिजम इज अ इंडस्ट्री. तुमचो मायनिंगाक ओपोजीट आसा टोटल? आमचो मायनिंगाक टोटल ओपोज ना. आज जी परिस्थिती अशी आसा, मायनिंग सुरवातीचें मायनिंग आनी आतांचें मायनिंग डिफरंट आसा. सुरवातीचें मायनिंग हें स्लोवली आसलें कित्याक तेन्ना टॅक्नॉलॉजी नासली. मायनिंग काडटाले, खूब तेंप लागतालो येवपाक माल. मेळत तशें मायनिंग चल्ला हो फॅक्ट न्ही? ना, मेळत तशें मायनिंग चल्ला आतां ना सद्या.
इल्लीगल मायनिंग पयलीं चाललें चलतालें, हांच्या वेळार खूब आयज चलतालें. इल्लीगल मायनिंगाचेर खूब चर्चा हांची सत्ता आशिल्ली तेन्ना खूब चलतालें. आतां ताचेर कडक निर्बंध ह्या सरकारान घाल्यात. ते आमकां दिश्टी पडटात न्हू वचत थंय आंदोलनां, वचत थंय ट्रक बंद, वचत थंय रस्ते, वचत थंय ट्रकांचे पोंदा पडून आमचे गोंयकार मरत आसा ते आमकां आतांच दिश्टी पडटा, पयलीं दिसनासले. न्ही ह्यो सगळ्यो गजाली खंयच्योच गजाली जे गोंया भितर लोकांचे प्रश्न आसात ते प्रश्न फक्त तुमी कितें कितें बरें केलां ना दाखयलां, पूण त्याच बरोबर ज्यो नेगेटीव सायड्स आसात जाचेर कितें तरी पावलां उबारपाची गरज आसा तें प्रांजळपणान कबूल करून खंयच कांय दाखयिल्लें ना हातूंत भितर. हें कित्या खातीर? सत्य लिपोवन दवरपाचो प्रयत्न कित्या खातीर? सत्य लिपोवन दवरपाचें न्ही. सी हें विधानसभेचें अधिवेशन, ह्या अधिवेशनान विरोधी पक्षाक कितें तरी थोडो रोल दवरपा जाय, कितें तरी तांणी काडूं जाय सोदून. सो कितें विरोधी तरी पक्षाक तांणी दवरपा उलोवपाक खातीर जाय. तुमी तें घालिना तातूंत. नाही पळय हांव सांगता सरळ की तांणी सांगलें राष्ट्रपतीन प्रजासत्ताक दिनाच्या आदले दीस उलयली राष्ट्रपती म्हणून, पण राष्ट्रपतीचें भाशण जें आशिल्लें तें सगळ्या जनतेक उद्देशून आशिल्लें. इट इज आउट ऑफ पार्लमेंट. हें पार्लमेंटांतलें भाशण न्ही. पूण हांगा जेन्ना राज्यपालाचें भाशण जनतेक उद्देशून ना. राज्यपाल जेन्ना पार्लमेंटान वता, म्हणजे विधानसभेन खोटे उलोवपाचे, जेन्ना पार्लमेंटान खोटे विधानसभेंत वता तेन्ना न्ही खोटे उलोवपाचो प्रश्न आसता. हांगा खोटे कोण उलयला? ते सगळे खोटेच आंकडे आहात. राज्यपालांचें जें विधानसभेंतलें भाशण आसा हें पयलीं जे विधानसभेचे सदस्य आसात तांच्या मार्फत मागीर तें भायर वता. सो थंय कितें उलोवचें आनी कितपत उलोवचें हाजें कांय हें सो आसा. ग्रोथ रेट 13.3% सांगला तो रॉंग तुमच्या कोतान? ग्रोथ ग्रोथ जाल्या ती जाली न्ही, हू कॅन डिनाय इट? म्हणटा कितें, पूण त्या सामान्य जनतेक त्या ग्रोथ रेटाचो फायदो कितें? म्हाजो प्रश्न हो. ना दॅट इज फायन, बट 13.3 ग्रोथ रेट तो मान्य आहे आय तुमकां? डीड नॉट चेक इट, बट आसूं शकता. आता ज्या पद्दतीन एक्सायजाचे घोटाळे जाले आणि अशे इन्कम अशा पद्दतीन वाडोवंकय शकता, नो डावट. पयलीं काँग्रेसीचे मोगोचें राज्य आशिल्लें, मागीर काँग्रेसीचें राज्य आशिल्लें, मागीर भाजपाचें राज्य आशिल्लें, परत काँग्रेसीचें राज्य आयलें. हें सगळें करतना हो ग्रोथ रेट आनी हे स्टॅटिस्टिक्स काडपी तुमकां statistics अधिकारी सांगलें तेच न्हू. अधिकारी तेच अधिकारी तेच. बदललेले नात. बरोबर आसा, अधिकाऱ्यांनीच भाशण बरोवन दिलां न्हू. करेक्ट. आणि तेच अधिकारी बीजेपीच्या राज्यांक बरोवन दिताले, तेच अधिकारी काँग्रेसीच्या राज्यांक बरोवन हांव दितात. तुमकां सांगूं सोदतालो तें अशें की मायनींग हो विशय गोंयांत सुरवाती पासून आसा, पूण तेन्नाचें मायनींग आनी आतांचें मायनींग व्हडलो डिफरन्स असो आसा की आमी सगळें सोंपोवपाकूच उठले काय कितें. पयलीं ट्रकांनी काडटाले, कामेऱ्यां म्हणजे मानायन कामेऱ्यां काम करताले. आतां एक एक पोकलीन आनी मशिनां अशीं येयल्या की 5-6 दिसांनी एक दोंगरूच काबार करता. म्हणजे गोंयांक आमी कांय दवरपाचेंच नाशिल्लें आमच्या फुडले पिळगेक, म्हणजे पर्यावरणाचो नाश करप कंप्लीटपणे अशा पद्दतीन. सो तुमकां गोंय काबार करून राज्य करपाचें आसा अशें कोण म्हणटा? ते म्हणटात. निमणें खंयचेंय जें सरकार आसा तें गोंय आनी गोंयकारांची राखण करपाकूच सत्तेर येता. ना, सो गोंयकाराच्या हिताचे विरुद्ध जर कितेंय आसत जाल्यार सरकार सदां रिस्पॉन्सीव आसा. म्हाका अभिमानान सांगन दिसता की आमचें जें सरकार आसा तें भारतांतलें पयलें सरकार. जेन्ना SEZाक लोकांनी नाका म्हणलें तेन्ना स्वता सरकारान फुडें येवन सांगलें आमकां नाका म्हणून SEZ, आनी सेंट्रा कडेन आमकां झगडचें पडलें खुबशें. पर्यावरण मंत्रालया कडेन फायट मारची पडली, कॉमर्स मिनिस्टरा कडेन फायट मारची पडली. इतलें आसतना तांकां कन्विन्स करून आज आमी हें केलें काय ना. कितलेशे आज भायले सेजाचे एक्टिविस्ट म्हणटात, वी फील प्राऊड अबाउट गोवा. ओके, आमी एक काम करूया. म्हणजे पयलीं खून करप आणि मागीर खुन्याक आपणें धरलो म्हणून स्वताचे कॉलर टायट करप. परतकार बाबा खबर नासतलें एखाद वेळ की आमी रस्त्यार येवचे पडले, वर्सभर आमी आंदोलन केलें. तुमकां एक गोष्ट खबर ना, SEZाचें लेजिस्लेशन पास केन्ना जालां? सेंट्रला BJP आशिल्ली तेन्ना पास जालां न्हू. पूण गोंयांत 15 टेबल जाला SEZ. 16 SEZ गोंयांत कोणें पास केली? काँग्रेसच्या सरकारान. SEZ मुळात बीजेपीचें काय ना. SEZ हाडलें SEZ हें क्रिएशन बीजेपीचें काय न्ही. SEZ हो जो कॉन्सेप्ट आसा तो बीजेपीचो आनी यू आर प्राऊड ऑफ इट. अशा पद्धतीन न्हू तो. बीजेपीच्या काळान पयलीं इन प्रिन्सिपल यू आर नॉट अपोज टू SEZ. हांगा गोंयांत जर एक SEZ एक खंय जाल्लें, 2 जाल्लें, इट वॉज नॉट रॉंग. सो तुमचें सरकार आयलें जाल्यार त्या कन्सेप्टाची SEZ तुमी हाडटले? आतां हेजे फुडें आमी कितें करतले? गोंयकारांक नाका, पूण तुमी त्या कन्सेप्टाची SEZ हाडटले? निश्चितच नाका न्हू. पूण SEZ कॉन्सेप्ट जो आसलो तो आतां गुजरातान कितले बऱ्या प्रमाणात राबयल्लो आसा. त्यामुळे सो मुद्दो कळ्ळो. हांव एक काम करया, म्हजे कडेन मातसो एक आमी ल्हानसो वेळ सोंपला, ल्हानसो एक वेवसायीक विशय घेवन आमी परत सुरू केता. आमी रोखडेच परत येता तुमचे कडेन आनी ही खडाजंगी चल्ले ते खडाजंगी मुखारय चलत रावतले. मदीं घेतात एक ल्हानसो वेवसायीक विसो. पळयत रावात ब्रेक अवर.